नमस्कार. ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या ब्रेकरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही क्वेश्चन अवर कसो जालो तो पळयलो. म्हळ्यार चवथीक आनी दिवाळेक जायना तितलो म्हाका दिसता आतिशबाजी आज विधानसभेक जाली. सो उरिल्ले 4.5 दीस सरकार कशें काडटलें असो प्रश्न म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक पडलाच आसतलो, पूण म्हाका दिसता गोंयचे जनतेकूय पडला आनी आमकांय पडला. सो हे 4.5 दीस कशे वतले हाजी एक झलक दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करतात आनी तितलेच हेवीवेट मनीस आज स्टुडियो भितर आसात. पयली आसात जाणी आज विधानसभे भितर म्हाका दिसता बरीच गाजयली विधानसभा ते फातोर्डेचे आमदार, गोवा फोर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, स्वागत. आनी दुसरे जाणी परत परत विधानसभे भितर सरकाराक आज जरी केलें ना तरी हाजे पयलीं खूब सालवार करपाचो प्रयत्न केला. हू इज नोन एज दी ट्रबल शूटर ऑफ दीस गव्हर्मेंट, बट कॅन ही शूट ऑल दी ट्रबल्स. मंत्री कलंगूटचे आमदार मायकल लोबोस, स्वागत. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कित्याक सामको आज तुमी जो सामको धारेर धरला सरकाराक, तुमी कितें सारकें बरें पाजून बिजून आयल्यात इतले दिसांनी सारकें आतां हें सेशन अशें 5 दीस सारकें कातर भाजी करपाची म्हणून? ना, एक म्हणल्यार सेशन पयलें धाकटें आहा. हय, वोट ऑन अकावंट म्हणटा ती अशी प्रथा नाशिल्ली, ती आतां तांणी प्रथा सुरवात केल्ली आहा. सेशन जेन्ना ल्हान करता तेन्ना सगळे इशू कॉम्प्रेस करून ते 5 दिसांनी घालप आनी ते इशू काडप हें आमचें कर्तव्य जाता. ते आमी काडूंक जायच. तातूंत एक बरें जालां की आमचे जे प्रश्न काडल्या, जे व्हडले इशूज लायक आज प्रायवेट फॉरेस्ट, हे इशूज आयले. देवाक पसून जाय आसतलें की हे इशूज काडिल्ले आनी ते आमी युनायटेडली आमी सरकाराक एक्सपोज केल्ले आहा. सरकार डिफेंड करपाक कंप्लिटली अपयशी ठरला, कित्याक तातूंत डिफेंड करपाचें कांय नाशिल्लें. धर करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार पसून इट वॉज ऑल इन ब्लॅक एंड व्हायट. सो आय थिंक इट इज एन ओपन एंड शट केस दॅट दीस प्रायवेट फॉरेस्ट आयडेंटिफिकेशन is a saga of intentional maladministration by the government because of nepotism, corruption and the wish to sell Goa. आणि हो सरकार हांव म्हणीत आहा की 2020 सरकार 2020 मॅच खेळ्ळे भशेन सामको पेटला फास्ट, तशें ते पेटिल्ले आहा. पेटिल्ले आसतना कितें करतात आनी तांचो डिसिजनाचो प्रभाव आमच्या प्रदेशाचेर कसो पडटा हाजेर एक नियाळ घेवपाक तांकां टायम ना. तें आज एक्सपोज जाल्लें. ओके. तुजी फिलिंग्स कितें आशिल्ली? कारण सरकाराक पयल्याच दिसाक ताणें 2020 म्हळें, पूण आज 2020 म्हणटकीर पयलीं हरशीं तुगेले 6 ओव्हरी तरी तुगेले एक सिक्सर मारपाक तुमी जाय आशिल्ले, तर ते बॉलिंग करताले आनी तुमची विकेटी पडटाल्यो. हें पळोवन कशें दिसलें? पयलेच सांगूंक सोदता की ऑपोजिशनाचें काम सरकाराचे नदरे काडपाक आनी कॉर्नरूय करपाक. आयज फर्स्ट हाफाक तेणी बरें आपलो हें दाखयला, बरी गेम दाखयल्ली आहा. आनी खऱ्यांनीच जे इश्यूज इतले वर्सां हाडोवपाक जाय आसले, स्पेशली हे प्रायवेट फॉरेस्टाचे. गोंयकाराक आयज इतलो त्रास जाल्लो आहा ह्या प्रायवेट फॉरेस्टाचे जेन्नासून हें चालू जालें 97 आयज पासून चालू आहा. म्हणजे एक कितकी वर्सांनी 23 वर्सां जाली. हे प्रायवेट फॉरेस्टाचेर 6 कमिटी नेमल्यो आनी 6 कमिटी 7 कमिटी नेमल्यो आनी 7 कमिटीन रिपोर्ट दिल्ले आहा. आनी प्रत्येक सरकार जो येता तो रिपोर्ट एक्सेप्ट करपाक रेडी आसना. आनी म्हाका दिसता वेगवेगळे कोर्ट घुसपल्ले आहा. हायकोर्ट घुसपला, NGT घुसपल्ल्या, सुप्रीम कोर्टूय घुसपल्ल्या. हे कितें चल्लां काय म्हणून म्हाका दिसता हेचेर डिस्कशनूच न्हू एसेंब्लीन, हेचेर जी हेचेर एक कमिटी बसपाक जाय. हितून कमिटीन कोण आसपाक जाय? नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पीपल, एक्सपर्ट्स ऑल्सो, एक्सपर्ट्स ऑन फॉरेस्ट एरिया. जे आमचे गोंयचे बरे अधिकारी आहात आदले फॉरेस्टान, जे डिपार्टमेंटान रिटायर जाले, दे हॅव गॉट गूड एक्सपर्टायज. अशे अधिकारी आसा गोंया भितर जाणी सगळ्यांत पयलीं सर्वे सुद्दां करून नंबर थारायिल्ले. सी ह्या लोकांक जर तर तूं तितून बसयशी जाल्यार गोंयचे लोकांचो ना गोंयचे लोकांची जी जमण्यो आहा ते प्रायवेट फॉरेस्टान गेल्या. कित्याक श्राब्स आहा म्हणून. श्राब्स, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीज, डेन्सिटी ऑफ you are saying you are punishing somebody for not developing a land. Leaves. पाना आसा म्हणून तुजो जागो प्रायवेट फॉरेस्टान घातलेला बेस्ड ऑन गुगल इमेज. हे
जाग्यार पडपाकच जाय. योग्यपणी म्हाका दिसता आमी हेचेर हे करपाक जाय, इन्क्वायरी करपाक जाय आनी जे खऱ्यांनीच जे कोण आमचे गोंयकार हितून रॉंगली भितर गेल्ले आहा तांकां काडपाक जाय. रायटली पॉयंटेड आउट बाय विजय सरदेसाय, आय वील गिव हिम द क्रेडीट फॉर that he has brought it to the notice of the Honorable Chief Minister, who is the Minister for Forest, and I strongly feel that we will put it to the right, we'll take it to the right direction. Okay. All this time, various chief ministers had not put their head inside, and I feel that CM should also take all of us into confidence. Take it to logical conclusion. म्हणजे ऑपोजिशनाचे दोग जाण म्हणजे जावं तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावं विजय सरदेसाय जावं अनेक तो कोणते वाटेचो तीग जाण ते हायडीचे आमच्या हायडीतले 4 जाण प्लस 1 or 2 NGOs प्लस फॉरेस्टांतले आदले ऑफिसर्स जे कोण रिटायर जाल्या आतां आहा पळय ते हिंकां सगळ्यांक घेवन हे फुडें व्हरप. ओके. आनी ताका टायम बाउंड आसपाक जाय. आतां 23 years जाली हे गजालीक. टायम बाउंड म्हणजे कितें एक 1.5 वर्सां भितर सोंपोवप. इलेक्शना पयलीं फुडें सारखे एक रिजल्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स हो रिजल्ट दिवप. एक गजाल जी जाली ती तुम्ही युनायटेड ओपोजिशन म्हणून एक सारकी प्रेस कॉन्फरन्स बी घेतली सुरवातेक. सारकी बरें दिसतालें सगळे फेर्रात कपडे बिपडे घालून. इट इज अ व्हेरी चार्मिंग फोटो दॅट इट स्टार्ट्स विथ रेजिनाल्ड एंड एंड्स विथ रोहन खंवटे. सो यू कॅन नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दॅट फोटोग्राफ. हें कितें हें 5 दिसांची गिमीक तुमचें. कारण भायर जर पळयलें ते मागीर मडगांव आनी फातोड्डा धरूच तूं आनी दिगंबर सुद्दां धर. तर भायर जर पळयलें युनायटेड अशें कांय दिसना. ना कितें जालां पयर रिपब्लीक डे जाली दिल्ली आनी थंय गोंयचो एक फ्लोट आशिल्लो. तो फ्लोट खूब जाणांनी सोशल मिडियाचेर म्हणल्यार ताजे तोखेले प्रेस केलो. फ्लोट आशिल्लो एक बेबो आनी दे फेल्ट दॅट दीस वॉज द रायट रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रेझंट डे पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. हांव आतां कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन कित्याक आतां एक नवी मोद आयिल्ली आहा. खंयचोय जर तूं इशू काडटा ताजे पयलींच कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हाडप. आमी CAA NRC आनी हाजे ओपोज आमी 2.5 hour डिस्कशन मागलां तांणी ताजेर कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हाडलां. आतां हांव हे बेब्याचे फ्लोटाक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव करतलो फाल्यां. म्हाका तें आयकलेलें जाय कित्याक इट इज कॉंग्रेच्युलेटींग सम क्रिएटीव मायंड चोजन बाय द गव्हर्मेंट टू एक्सप्रेस इन द रिपब्लीक डे. आतां हांणी 27 जाणांचो हांचो जो बेब्यांचो फ्लोट आहा हे बेब्याचे फ्लोटाचे विरुद्ध सगळ्यांनी एक जावचें अशें गोंयची जनता मानता आनी गोंयचे जनतेक अशें जाय आनी जनतेक जें जाय तें जावपाक जाय. तें करपाचो आमी एक पयलो एक एटेम्प्ट केल्लो आहा. आज मेरेन इट्स टू अर्ली टू से हाव फार वील गो विथ इट बट इट इज अ गुड बिगिनींग. इट मे बी अ स्मॉल बिगिनींग बट इट्स अ गुड बिगिनींग. Now, unity is for a purpose. It's about ideology. It is also about exposing the government on its wrongdoings. आता मायकलाचेर हांव उलयतां. मायकलान आतां म्हणलें की सगळ्यांनी कन्सेन्सस घेवन 23 वर्सांचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. ओपोजिशनाकूय तेंय जाय आसलें. ओपोजिशनाचो डिमांड आशिल्लो की आमकां हावस कमिटी नेमियार करची, अपॉयंट करची. हावस कमिटी म्हणल्यार कितें? इट रिप्रेझेंट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हावस. Basically to study the issue. Why? Because the bureaucrats are taking us for a ride. It is not only about people whose lands are put in private forest. It is about people who have taken money to remove their lands from private forest. And that money is not small. What the leader of the opposition has today exposed is an open and shut case wherein in June 2019 the forest department wrote to the town planning saying one land was not considered, could not be considered for conversion because it was a private forest under the Thomas and Aguirre committee. That time I was the minister. After I was removed, another letter came from the same forest department to the town planning saying it is no longer in the Thomas and Aguirre committee. Ata there is a फॉरेस्ट गायब जालें काय कितें जालें? ना गायब न्ही. हे सगळें व्हडलें रॅकेट एजंट भोंवतात गोंयभर की आमी हे फॉरेस्ट घाल्ले आहा ते काडूंक शकता. रोहन खंवट्यानाच फुडें सांगलां की आपल्या मतदारसंघात जमनी लोक येतात आनी सांगतात जाल्यार तुजेर फॉरेस्ट घालतले म्हणून आपल्याक वीक. सो इट इज बींग मिसयूज्ड ऑल वीच वेज. ओके.
ही ऑपोजिशन युनिटी विजय तुम्ही तो फोटो पळयला काय ना खबर ना म्हाका सामके बरो सारको पॉवरफुल फोटो सगळे जाण उबे आहात सारखे आनी प्रेस कॉन्फरन्स ही ऑपोजिशन युनिटी पळोवन तुमकां भंय बी दिसता ना ऑपोजिशन युनिटी व्हडलीशी काय ना ती हा. ती ऑपोजिशन युनिटी म्हाका दिसता एक 5 दीस तरी उरतली ना हे 5 दीस उरतली ती लोकांक दाखोवपाक हय. ज्या दिसा आमची पार्टी लिडरशीप डिसायड करतली 5 तेंचे 5 वा 10 जाण आहात ते आमदार ऑपोजिशन म्हणटात ते आमी सो कॉल्ड दोग जाणांक आमी ह्या आयडीन हाडटा म्हणत जाल्यार ती ऑपोजिशन युनिटी आनी खंय उरली सी एक गजाल इम्पॉर्टंट आहा की आमी फाटल्या दिसांनी पासून ही डिसिजनां घेतलेली आहा ह्या आयडीचेर ह्या आयडी घेवपाक ह्या आयडीचेर त्या आयडी घेवपाक हेचेर एक परमनंट सोल्युशन येवपाक जाय नाजाल्यार ऑपोजिशन म्हणटा पळय तें उरना ऑपोजिशन आसपाकूच जाय कितें तें परमनंट सोल्युशन परमनंट सोल्युशन आयदर सुप्रीम कोर्ट दितलो ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट वील टेल द पार्लमेंट टू ब्रिंग अ फायनल सोल्युशन ऑन दीस बिकॉज इट इज हॅपनिंग ऑल इन लॉट ऑफ स्टेट्स हेजेर सोल्युशन येवपाकूच जाय नाजाल्यार फुडें कितें जायत तें सांगूंक जायना कोण खंय आसत पळय तो हेच जे आयज बाब विजय सरदेसाय उलयला ते मनोहर पर्रीकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना तेणें व्हडलें भाशण केल्लें हांव आसलो एसेंब्लीन आनी तेणें फूल एलिगेशन दिगंबर कामतेचेर घातलेलें की तुका जाय पळय तें तूं काडूंक सोदता म्हणून प्रॉपर्टीज इन प्रायवेट फॉरेस्ट सो हे तुजे कडेन आसचें न्हू म्हणटा तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेणें चार्ज केल्लो ऑन दिगंबर कामत की इट शूड नॉट रिमेन विथ यू इट शूड बी विथ हांवें आतां म्हटलां पळय तें experts not with politician you can be monitoring body to this maybe 1 or 2 I as leader opposition another person from the opposition आणि कोण इंडिपेंडंट नाजाल्यार हो प्रश्न सुटावो जावंक शकना युनायटेड ऑपोजिशनाचो भंय दिसना छे काय ना कांयच ना भंय कित्याक दिसना ते युनायटेडूच ना ते इश्यू बेस युनायट जाता आतां एसेंब्लीन फुटबॉल घेवन गोल पोस्टा मारा वतले आनी सगळे जाण गोल मारपाक सोदतले एक कितें आहा न्हू एसेंब्लीन गोंयच्या लोकांक दाखोवपाक युनायटेड जाल्ले जे लिडर आहा ते युनायटेड ऑपोजिशन म्हणना हांव तांकां ऑपोजिशन युनायटेड केन्ना आसले जेन्ना मनोहर पर्रीकर 2007 ते 12 लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो तेज्या वांगडा जी आख्खी टीम आहली आनी तितूंतले निमणे वक्तार 2 जाण फुटले तेजेर उलयना पण ती टीम जी युनायटेड आसली ताका युनिटी म्हणटा एक जो प्रश्न हे आतां आहा पळय ते दे आर इश्यू बेस तेंचो सर्वायवल आहा दे आर सर्वायवल इज टू स्टे टुगेदर ऑर दे आर फिनिश्ड इन पॉलिटिकल एंगल बिकॉज पीपल आर वॉचिंग देम 1.5 वर्सान इलेक्शन आहा 2.5 वर्सां उरल्या आनी निमणे 2 म्हयने ते कोड ऑफ कंडक्ट सो आयज जोतर ते युनायटेड रावना लोक तेंचेर गोल मारतले सोमतो क्लीन बोल्ट सो तुमची युनिटी इज नॉट युनिटी फॉर गोवा इट इज युनिटी फॉर सर्वायवल आनी इट इज युनिटी फॉर सेल्फ दॅट इज वॉट इज सेईंग सो जेन्ना लोक तुमचे कडेन पळयतात तेन्ना तुमी बरे इश्यू घेतात म्हण जशें तुमकां वालोर दितात त्याच प्रमाणे तो म्हणटा ही अंडर करंटूय लोकांनी समजुपा जाय आतां आनीक एक हांव एग्जांपल दिता बाब विजयाक आमी आनीक प्रपोजल आतां घालीत दर 2 म्हयन्यांनी फुडें की बाबा तुका आमी परतून मंत्री म्हणून हिंगा घेता बरें पोझिशन दिता तेजे कितें आहा आतां डिसिजन सांग आतां कळो न्ही गोंयच्या लोकांक आतां कळो न्ही इतली ओपन जर प्रपोजल दिता हांव आनी मदीं पडना तूं सांग एक म्हणल्यार पयलें मायकलाक हांव तसो मानता आतां येतना हांवें एक हें पळयल्लो कितें नवीन टायम्साचो बॅनर टॉर्च बेरर ऑफ ट्रू न्यूज कळ्ळें तुका न्ही सो मायकल इज दॅट वे टॉर्च बेरर ऑफ ट्रू व्यूज तो सारको क्लियर सांगता की दे आर सिटींग टू डील बेब्यांचो फ्लोट आमकां वाडोवंक जाय जाल्यार केन्नाय वाडोवं येता आमच्या लोकांक विकते घेवं येता विकते घेयना आतां आयक विकते घेतल्या ताणी विकते वेव्हार म्हणटा एक आमदाराक सरकाराचे पयशे दिवन ताजी जमीन 300 रुपयाची जमीन 10,000 रुपयान घेतिल्ली आहा आनी तो आतां बीजेपीचो आमदार आहा आनी चॅरमॅन आहा कॉर्पोरेशनाचो सो ताका सरकारी पयशे वापरून ताका विकतो घेतिल्लो आहा हें आतां सिद्ध जातलें केन्ना पूण ताका जर तो म्हजो तसो बरो फ्रेंड ताका जर दिसता की म्हजो असलो स्वाभिमानी मनीस तूं जे आतां यू कॅन हायर एंड फायर एट एनी टायम सो आय एम नॉट देअर फॉर हायरींग एंड फायरींग फर्स्ट सेकंडली बीजेपी म्हणटा ती आमकां आतां यू कॅनॉट टच बीजेपी विथ अ बार्ज पोल गोंयची बीजेपी आनी सेंट्रल बीजेपी
कित्याक आज जे तांणी CAA NRC जें कितें केलां ह्या हातून आमकां BJP कडेन पळोवंक पसून न्ही तांचे बरोबर दिसपाक पण पसून एक गजाल सांगा So I ताणें will just open tell you, सांगलें. I am ताणें very open सांगलें, clearly जर saying, if you are asked to no, come no, in I the will, cabinet, I no. will never come in with the BJP, this government, and I will never have anything to do with them. I am a man. See, one thing I'm be very clear. Yeah, I think See, entire Goa is listening to this now. I think that not only Michael Lobo or this Pramod Sawant, somebody much bigger than them also will not even have the guts to approach me. एक गजाल- You may approach anybody else. Before I go to I Michael. don't want to speak about No, anyone else. before I go to Michael, where it's a very pointed question आणि परत म्हाका दिसता गोंयकाराक I ह्या am telling you, प्रश्नाचें see, उत्तर जाय. गोंयकारांक हांव परतें सांगूं सोदतां की हे प्रमोद सावंताक जो आमी सपोर्ट केलो ही सगळ्यान आमचे राजकीय जिवितांतली व्हडली चूक. एकूच. आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकार भायर पडलो तेन्ना मनोहर पर्रीकार मेलो सादे उतरांनी सांगतलो तसो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आशिल्ले असले घातक्या बरोबर आमी रावले बरें, ही आमची एकूच. सगळ्यान व्हडली चूक Last- जाली. एकूच question आज before हांव- I go to Michael. आज हांव मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा की ही इज गिविंग अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वन्स अगेन आस्क फॉरगिवन्स फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा फॉर हॅव्हिंग बोक्षिया म्हणून. बोक्षिया आसा आमची चूक जाल्याच. बरें एक गजाल हांव फायनल विचारता आनी मागीर मायकल बाबा मारा वता ती म्हळ्यार जर आज तुमी सरकारा भितर आशिल्ले तुमी CAA डिफेंड केन्नाच करनाशिल्ले करना. यू वूड हॅव कॉंग्रॅच्युलेटरी नो मोशन नो आय वूड हॅव लेफ्ट द गव्हर्नमेंट अँड कम आउट. दॅट क्लियर आय एम व्हेरी क्लियर अँड आय एम सेविंग गॉड सेव्ड मी बाय देम गेटिंग मी रिमूव. ओके से हे सगळे जे आहा CAA NRC हे सगळे पॉलिटिक्स बाब विजय जो तर सरकारान आसलो जाल्यार तोय कॉंग्रॅच्युलेटरी ना, ना, ना. हांव सरकारान आसपाचो न्ही, हांव resign लेट अस जावपाचो बी सांगता व्हेरी पडटा फ्रँक हांव. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक यू वूड हॅव डिफेंडेड And you would have defended. I have never defended. या पयली खूप See, I have डिफेंड never- केला. No, no, कितें I am केला? not against him. No, 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 कितें We defend are केला? we are Beef we ban. are political we are political opponent. Right. We are not enemies. एनिमीज करेक्ट आम्ही कोत ना ना हांवें तांचे डिफेंड करूंक जायना त्यो वस्तू डिफेंड करूंक ना. हांवें पर्रीकाराक डिफेंड केल्लो तांचो आदलो प्रेसिडेंट आनी आतांचो राज्यसभेचो MP म्हणटा तो मेलो तो गेलो म्हणून ताणें उतर भितर दिलें तें सगळें ते मरणा बरोबर गेलें म्हणून. हे कास्ताचे हे लोक हांचे बरोबर कसो रावतलो तूं? हांव रावंक शकना. ओके हे आनी असलोच बेब्या सोदप आनी बेब्यांचो फ्लोट व्हड करप. ओके एक जो प्रश्न येता व्हेरी फ्रँकली की तो म्हळ्यार द क्वॉलिटी ऑफ युअर कॅबिनेट. आतां तातूंत भितर हांवें ओपनली म्हणा आय हॅव प्रेज्ड यू ओपनली दॅट यू आर एन एफिशियंट मिनिस्टर. आय हॅव प्रेज्ड कपल ऑफ मोर गायज इन दीस कॅबिनेट दॅट दे आर एफिशियंट बट मोस्ट ऑफ देम म्हाका प्रेज करपाची हिम्मत जायना बिकॉज ऑफ द क्वॉलिटी ऑफ द कॅबिनेट. डोंट यू थिंक दॅट इज गोईंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लेम बिकॉज हे 5 दिसाचें सेशन आसूं पावसांतलें सेशन जें जातलें तें व्हडलें जातलें बिकॉज इट्स अ बिगर हांव तुका सेशन. डोंट यू थिंक युअर कॅबिनेट इज सफरींग फ्रॉम टॅलंट डेफिसीट? हांव तुका एक उगडास करूंक सोदता आयज. हय. ह्याच टेबलार बसलोलो हांव हय आनी इलेक्शनाक 2 वर्सां उरलेलीं आनी पार्शेकारान चीफ मिनिस्टर आसलो. हांवें सांगलेलें पार्शेकर हॅज टू टेक अ कॉल. हांव तेन्ना आमदार. पार्शेकर हांव दर आठवड्याक वड्डतालो ना, ना. चेंज युअर कॅबिनेट फॉर द सेक ऑफ No, गोवा. Parshekar, I was the first MLA from BJP to talk. Right. Has to take a call on changing of the cabinet. आयज हांव परतून तेच उलयता. Dr. Pramod Sawant has to take all measures for reshuffle plus changing some ministers who Reshuffling are portfolios and reshuffling ministers. Both. for changing some ministers who are non-performing. हे जावपाकूच जाय कित्याक हिंगासर हे ना म्हणजे वी आर हियर टू परफॉर्म. आमचो टर्म जो उरला 1 year 6 months अकॉर्डिंग टू मी 1 year 7 months मागीर ते कोड हितून you go into election mode. इलेक्शन मोड हय. कोड मागीर ते सगळे ब्लॉकेज जाता कामां करपाक दिना लोक रस्त्यार येता आनी कितें येता खुबशी गजाली जाता. सो करेक्शन म्हणटा पळय ते जावपाकूच जाय आनी एफिशियंट मनीस जो तर तुजे कडेन आहा इन द You agree that this cabinet suffers from talent deficit? Yes, I fully agree to that. And Honorable Chief Minister and our party, आता न्यू प्रेसिडेंट येयल्लो आहा, सेंटराकूय नवो प्रेसिडेंट येयल्लो आहा, will take the right decision at the right time, and the right time will not be at the end, it will be very soon, and they have to take this They have to decision in the interest of आमचे गोंयकार जो तर गोंयच्या लोकांक बरे
शासन दिवपाचें बरें आमी गव्हर्नन्स दिवंक सोदता तेंची कामां फास्ट जावंक जाय वा तेंचे कडेन डोर स्टेपा कडेन व्हरून तेंचें काम आमी दिवंक सोदता जाल्यार हें आमकां काम करचेंच पडटलें. तुमकां बरें दिसता ट्रेजरी बेंचीस पळयतकीर सद्या की अरे वा हाकाय खावपाक जाता ताकाय खावपाक जाता हें पळयतकीर बरें दिसता काय दुख्ख दिसता? ना दुख्ख दिसता की असले मनीस मंत्री बसून जावंक शकता म्हणून. पुणून हांव मायकलाक वालोर दिता की ऑलवेज ही हॅज बीन आउटस्पोकन. ही हॅज सेड मेनी थिंग्स वीच इज एक्चुअली टॉर्च बेरर ऑफ ट्रू व्ह्यूज. आतां ताणें सांगलें की टुरिजम 50% डावन जाला म्हणून. आमचो मंत्री थ्रू द गव्हर्नर इन द गव्हर्नर्स एड्रेस सेज टुरिजम वाडला म्हणून. तो जो हॉटेल लायनीन आसा टुरिजम कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येता तो म्हणटा 50% टुरिजम पडला म्हणून. मंत्री दुसरेंच म्हणटा. दुसरें नॅशनल गेम्साचें आतां इतलें जें चल्लां आवाज स्टेडियम बांदतले ते ताणें प्रश्न केला की नॅशनल गेम्स जातकर ताजो वापर कसो जातलो. बरोबर. एक्झिबिशनां घालपाक काय लग्नां करपाक काय म्हणून. दोनूय आर हिंटींग एट द मिनिस्टर्स रोल. So once again, I congratulate him from being outspoken. Now he has very clearly said that there is a talent deficit. You are saying there is a talent deficit based on what? Half a day session. Who was the person talking today? Who was the appointed minister? Not only half a day. आयचे दिसा एक्सपोज कोण जाला? कारण हांव जेन्ना ना आयचे दिसा एक्सपोज जाला मुख्यमंत्री मरे ऑनरेबल CM BM कितें म्हणटा तो आपूण जावंक सोदता जाल्यार ताणें सांगचें मुख्यमंत्री म्हणून. काय तो क्रिस्तांव म्हणून जावचो आतां मुख्यमंत्री करपाक सोदता ताका केन्नाच करचें ना ते. तो कितलोय व्हडलो टॅलंट आसूं तो जावंक शकता ताणें सांगचें आपूण जातलो जावंक शकता म्हणून. तुम्ही किती आता तो मंत्री जाका म्हणटा तूं मुख्यमंत्री तशें न्ही रे. आज जो फेल जाला तो मुख्यमंत्री फेल जाला आनी खंयचो मंत्री फेल जावंक ना न्ही. हांव आयचें म्हणना हांव म्हणटा ओवरऑल जर गजाल पळयली सीएमाचेर काडून एलिगेशन घालप. एलिगेशन कशें रे? ही ट्रायड टू कॉर्नर हिम फॉर नॉट हिज रॉंग डुईंग्स. हाऊ सी गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक सांगा मिनिस्टर इन 2019 in September 2019 1997 आयज पासून चालू 2019 सप्टेंबरान फॉरेस्ट मिनिस्टर कोण आशिल्लो गोंयचो? कोण आशिल्लो? प्रमोद सावंत आशिल्लो. लेटर कशें दिलें तुवें? मागीर आनी ताचेर कर मरे. इफ यू आर रेडी नॉट ओनली हाऊस कमिटी गो टू द CBI. This is a matter of crores of square meters. Okay. I am saying it is the biggest scam. Perhaps the second biggest scam. I don't know how big is the mining scam. That is still being computed by them. Yeah. But this could be somewhere one of the two, first two astale in the biggest scams in modern Goan history. Okay. I have said this in the presence of 3 ex-chief ministers who have not denied. बट एक गजाल आहा मायकल बाब हें मुद्दम म्हाका विचारचें दिसता की आज जेन्ना तुमी असेंब्ली भितर स्वताची फ्लोर मॅनेजमेंट पळयतात ही फ्लोर मॅनेजमेंट करपा खातीर वेरी फ्रँकली लोकांक कळनी की वॉट गोज थ्रू युअर मायंड. बिकॉज हांवें लास्ट सेशनाक सांगिल्लें की तेन्ना इमिजिएट सगळें पॉलिटिकल अपहिवल जाल्लें सो तेन्ना इम्पॅक्ट कळचो ना म्हण. बट यू गायज हॅव क्रिएटेड प्रॉबेबली द मोस्ट इफेक्टीव आनी डेंजरस ओपोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ गोवास लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. तुमी एक इमेजीन आता तो फोटो पळयतकीर म्हाका लक्षांत येता 4 एक्स-चीफ मिनिस्टर विजय, रोहन, रेजिनाल्ड, सुदीन, all of them are sitting on one side of the aisle today and that is the creation of your government. So तुम्ही जेन्ना फ्लोर मॅनेजमेंटा कडेन पळयतात हाऊ आर यू लुकिंग एट इट? सी फ्लोर मॅनेजमेंट आयज जो तर सकाळीं जावंक ना सारकें वी वील करेक्ट इट. नो देर आर 4 more days. We will do corrective measures. See, every political party has to do corrective measures as and when it is required. As आमी पळयला की फ्लोर मॅनेजमेंट सारकें जावंक ना. We will do corrective measures. We will see that we will show a good show tomorrow, a proper answers whenever we are being cautioned. Cautions जे आहा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आदले सरकारान केल्ले तेजे पयलींच्या सरकारान केल्ले डिसिजनां आमी डिफेंड करपाकूच जाय ना न्हू. बट तेजेर करेक्शन कशी करप तें सांगपाची गरज आहा लोकांक. ते ऑपोजिशनाक सांगपाची गरज आहा. आय वील डू करेक्शन. विजयान जो आयज क्वेश्चन घातला आय वील डू करेक्शन अशें सांगूंक जाय. करेक्शन जावपाकूच जाय. रॉंग जाल्ले आहा 97 आयज बसून 7 कमिटी बसल्यो म्हणजे आमी आमचेर घेवप ते रायट नाव यू आमी डायरेक्ट सांगप आमी करेक्शन करता. आय वील टेक यू इन कॉन्फिडन्स. तेका घेवन करेक्शन करया.
तोय आहलो मंत्री त्या टायमार. आनी हांवें तो स्क्रॅप केल्लो रिपोर्ट. ताका येवन correction So केलें. you are Reject saying केल्लो that- report. you are आनी- saying that your government needs to live up to being the custodian of the faith of Goans. That is what you need to live up to for rest of the 4 days and till next election. येस. लास्ट ते माहीर सारखे फ्लोर मॅनेजमेंटा भितर सो कळ्ळें तांकां सारकी गजाल कळटा स्पिकराचो कशें हें करप मुख्यमंत्र्याक मागीर मदीक ते दोग जाण डिस्टर्ब बी करपाक उठयतले मदीकच अशी प्रश्न आज येतले आज मंत्री एक डिस्टर्ब करूंक आज चुकले म्हणटा फाल्यां सावन जावचें ना म्हणटा सो फाल्यांच्यान यू विल फायंड सारकें करेक्शन करता. सारकी करेक्शन you करतले will find योगी आदित्यनाथ हय गेटिंग अप इन गोवा जे सांगतात बोली से नहीं होता है तो गोली मारो म्हणून ही कॅटेगरी ऑफ पॉलिटिक्स आमचे गोंयचे असेंब्ली आज जे तांणी कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन हाडलां तें हाडप ताका म्हणल्यार floor management ना ना. तें हाडप म्हणल्यार डेमोक्रेसीचे लोकशाहीची हत्या अशें तर तुमी मेकॅनिजम्स वापरतात मिसयूज करतात आनी फाल्यांच्यान बोवाळ मारूंक लागतले. तांचो बाबू जो आहा तो कित्याचेर उलयता ताका आज हांवें बंद करचो पडलो कित्याक इट वॉज नथींग कितें कितें म्हणटा काय माहिती एक्सपोज No, करचें no, पडलें it had to be said because he should know what people think of him. See, you are not supposed to poke your nose when you don't even understand anything of it. Last what you say is बहुजन समाजाचो सरकार म्हळ्यार कितें करप म्हळ्यार कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमनीचे सौदे करप ते हें जालें ओके सो कम्युनिटी काडप ही डिफेन्स तुमची दिस इज बँक्रप्सी ऑफ आयडियाज मरे तुम्ही म्हणटा So I am saying based discussion जावनी what I am saying is you cannot do floor management when you are floored. What can you manage when you are floored? Bankruptcy of ideas makes you floored. Yeah. There is nothing left Nothing to left to- manage. How- This float is unmanageable. दिस फ्लोट इज अनमॅनेजेबल Yes. तुका अशें दिसना न्ही तो बेबॉय उडी मारतलो म्हण फ्लोटाचेर बशिल्लो तो Bebo is symptomatic. Bebo उडी मारता पावसान. हय. अजून मेन पावस येवंक पावस आयलो ना ओके सो म्हाका दिसता ह्या 5 दिसां भितर जे जातले ते ताचे परिणाम जे आसात ते आमकां मॉन्सून सेशना भितर दिसपा लागतात कारण तेन्ना बेबे खूब एक्टीव आसतले सो आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट मायकल बाब फॉर बीइंग सो आउटस्पोकन तागेली संवय ती सदां तशी म्हणपाची पण ते खूब फावटी कोडू वखद ते वखद म्हूण कळटा पण घेवपाक त्रास जाता आनी म्हाका दिसता मायकल बाबान तें आपल्याय पक्षाक दिलां की इफ यू डोंट मेक दीज करेक्टीव स्टेप्स जशें आमी फाटली गव्हर्मेंटाच्या टायमार म्हणटाले इफ यू डोंट टेक करेक्टीव स्टेप्स तुमी आपटतले म्हणून आनी ती आपटी खाल्ली हांव अशें म्हणना की कोणें आपटी खावची किंवा खावची न्ही पण तुमी आपटी खातात तेन्ना गोंयाक आपटयनाकात हय. गोंयची बरें जावपाक जाय हें लक्षांत दवरान त्या प्रमाणे काम करात तुमची आयले आपटुपाचे आसाच गोंयाकूय घेवन वचूं नाका. So, आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली मायकल बाब थँक्स अ लॉट अगेन फॉर बीइंग सो आउटस्पोकन पळयत रावात नमस्कार